नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आयज राज्यांत वेगवेगळ्या ठिकाणांचेर मनयलो 19वो क्रांती दीस. 2037 मेरेन गोंयांक विकसीत करपा हेतान साबार गोंयकारांनी उबारून धरची क्रांतीची नवी मशाल. मुखेलमंत्र्यांचो संदेश. भारत पाकिस्तान मजगती जाल्ल्या संघर्षान शस्त्रबंदी करपा हेतान अमेरिकेन कसलीच मध्यस्थी करूं ना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फोनाचेर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांचे कडेन उलोवन दिलो स्पश्ट संदेश. 15 ऑगस्ट सावन देशभरात परत एकदा लागू जातलो फास्टॅग. वर्सुकी 3000 रुपया करचे पडटले फारीक. वर्साक 200 प्रवास हातूंत जातले आस्पावीत. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कामगार मनीसबळ कुशळटाय संबंदीत साबार भागीदारां सयत केली म्हत्वाची बसका. कामगारांक किमान वेतन दिवप सक्तीचे. प्रधानमंत्री बिमा येवजणेंत सगळ्यांक करतले आस्पावीत. मुखेलमंत्री. आणि साहित्य अकादमीन 2025 वर्सा खातीरच्या साहित्यीक पुरस्कारांची वळेरी केली जाहीर. युवा पुरस्कारा खातीर गोंयचे ग्लिनिस्ट आयज जाल्यार बाल साहित्य पुरस्कारा खातीर लेखिका नयना आडारकर हांकां फावो जालो भोवमान. पळोवया खबरो विस्तारान. आयज राज्यांत व्हडा उमेदीन आनी अभिमानान गोंय क्रांती दीस मनयलो. 1946 वर्सा ह्याच दिसा सर्गेस्त राम मनोहर लोहिया हांणी मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर पोर्तुगीज शासना आड झुजपा खातीर आनी ते उपरांत चळवळीचे ल्हार येवन निमाणे गोंयाक 1961 वर्सा पोर्तुगीज राजवटींतल्यान सुटका मेळ्ळी. ह्या दिसाचें म्हत्व राखून दवरपा हेतान आयज पणजेच्या आझाद मैदानाचेर क्रांती दीस कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळींत राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे सयत हेर मानेस्त आनी सुटक्या झुजारी हजर आशिल्ले. कार्यावळी वेळार हुतात्म्यांक आर्गां ओंपल्या उपरांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक आयच्यान एक नवी क्रांतीची कीट पेटयतना विकसीत गोंय 2037ची मशाल पेटोवपाचें आवाहन केलें. राष्ट्रीय पांवड्यार 2047 मेरेन विकसीत भारत करपाचें ध्येय आसा. पण गोंयाक 2037 मेरेन विकसीत करपा खातीर साबार गोंयकारांनी जागे जावन आनी साबार मतभेद कुशीक दवरून ह्या कामांत हातभार लावचो असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार मारलो. प्रोग्रामाच्या अंतर्गत सगळ्या राज्याच्या पेक्षा आम्ही एक नंबराचेर पावपा खातीर सदोदीत आम्ही फुडें उरल्या. हर घर नल से जल आसतले किंवा हर घर शौचालय आसतले, हर घर इलेक्ट्रिसिटी आसतली, हर ग्राम सडक आसतले, हर घर इन्शुरन्स आसतलो. अशा पद्दतीच्यो विविध योजना केंद्रांतल्यो योजना लोकांपर्यंत पावोवपा खातीर गोंय हे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या योजनेच्या अंतर्गत आम्ही प्रत्येकापर्यंत ही योजना पावले. म्हणजे हांवें कित्याक सांगता तर स्वातंत्र्य जाता आसतना तांच्यांनी पयलें स्वप्न म्हाजो गोंयकार हो खंयच्याच गोश्टी पासून वंचीत उरचो न्ही. म्हाज्या गोंयकाराक केंद्रांतल्यो सगळ्यो योजना मेळच्यो होच तेन्नाचो उद्देश आशिल्लो आनी तोच उद्देश मुखार दवरून सरकार कार्यरत आसा. तेन्ना तेंच्यांनी स्वप्न पळयल्लें की हे गोंय ह्या पुराय भारत भूंयचेर एक प्रगत राज्य म्हणून फुडें येवचें. आनी आज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट या दोन्ही क्षेत्रात हे प्रगत राज्य म्हणून फुडें येता आसतना आमी सगळे जाण पळयता. आयज गोंय क्रांती दिसा निमतान मडगांवच्या लोहिया मैदान हांगा राजकीय पातळीचेर 19वी क्रांती दीस कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळींत मुखेल सोयरेमण समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, नावेलीचे आमदार उल्हास दुयेंकर तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. मान्यवरांच्या हस्तुकी हुतात्म्यांक आर्गां ओंपल्या उपरांत मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी क्रांती आनी राष्ट्र अभिमानाचो संदेश दिलो. आयज आमी मुक्त गोंयान भितर आमकां एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच मेळटा, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेस मेळटा. आमकां करपाक आमी लोकशायेन भितर आसात. गोंय हे भागीदार जाले एक मोठ्या लोकशायेचे. भारत हो सगळ्यात मोठा लोकशाहीचो देश आणि या देशान भितर आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें. गोंय जरी 14 वर्सां उशिरा गोंयाक मुक्तता मेळ्ळी, पण ताच्या नंतर आमी जी प्रगती केल्ली आसा, अनेक मुख्यमंत्री जातले, अनेक सरकारां आसतली, ती खंयच्याय पक्षाची आसूनी पण प्रत्येक सरकारान ह्या उदरगती भितर ह्या विकासा भितर आपली भर घातिल्ली आसा. म्हणूनच आयज त्या सगळ्या लिडरांक आमी याद करूया जाणी ह्या गोंयच्या भुये खातीर योगदान दिल्लें आसा. आनी आयज पळयतात आमी गोंय हे एक प्रगत राज्य म्हणून मुखार. आयज डॉ प्रमोद सावंत गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री एक तरणाटे, एक धडाडीचे आणि एक यशस्वी मुख्यमंत्री आयज गोंयची धुरा सांबाळीत आसतना
गोंयाक एक वेगळ्या दिशेन आयज मार्गक्रमण करता. दिवचले लेगीत छत्रपती शिवाजी महाराज शाळेत आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्टी हांच्या हाजेरीन क्रांती दीस कार्यावळ मनयली. फोंडेच्या सोयरे शेतकी मंत्री रवी नाईक हांचे हस्तुकी हुतात्म्यांक आर्गां ओंपोवन क्रांती दीस मनयलो. दिवचले जाल्ले कार्यावळींत विद्यार्थ्यांक संदेश दितना सध्याचें सरकार देशाक 2047 मेरेन विकसीत करपाचें ध्येय घेवन वावुरता तेन्ना गोंयांत लेगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो हो दृश्टिकोन आपणावन साबार स्तरावेल्या लोकांनी योगदान दिवप गरजेचें आसा असो उलो डॉ चंद्रकांत शेट्टी हांणी मारलो. आमकां केन्ना मेळटा इजिली ताचो आमकां केन्ना मोठोसो इम्पॉर्टंट नासता, पण ज्यांनी हे स्वतंत्र करपाक जे त्रास भोगलेले आसा, काम केलेलें आसा, अहोरात्र काम केल्लें आसा, तेतून कितले जाण हे जाल्ले आसा, डेडिकेशन आपलें दिल्लें आसता, टायम दिल्लो आसता, आपलें जिवन दिल्लेलें आसा आनी तांकां याद करच्या खातीर आज हो दीस आसा. जरी आमकां स्वतंत्र मेळ्ळो तरी हो स्वतंत्र हाच्या पेक्षा आतांच तुमकां जशें सांगलें आमचे प्रायम मिनिस्टर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जे आता काम करता. हल्ली जर तुम्ही पळयशात सगळी कडेन 11 years ऑफ मोदी गव्हर्नमेंट आमचे संकल्प सभा चालले आसा, तरी सगळे कित्या खातीर तर आमकां जरी आमकां स्वतंत्र म्हणटा तो फुडें कसो टिकयतलो आनी फुडें कशें व्हरतले आनी आमचें जें विकसीत भारत 2047 जे आमचें स्वप्न आसा सगळ्यांचें, आमच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीचें स्वप्न आसा, गोंयान आमचें तें सगळें स्वप्न आसा, हे सगळें करच्या खातीर आमी फुडें सरपाचें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांचे सयत पाकिस्तान आनी भारत देशां मजगती जाल्ल्या संघर्षान मध्यस्थी करपा बाबतींत अमेरिकेचो कांयच हात नाशिल्लो अशें स्पश्ट केलां. दोनूय देशां मदीं शस्त्रबंदी विशीं जाल्ली समजिकाय ही पुरायपणान पाकिस्तान आनी भारत हांचे मदीं जाल्ल्या संवादाचेरच आदारिल्ली अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी स्पश्ट केलां. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हांणी परत एकदा अमेरिकेन भारत आनी पाकिस्तान मजगतीचो संघर्ष सोंपयलो अशें विधान केल्ल्यान प्रधानमंत्र्यांनी ह्या चर्चेंतल्यान तांकां स्पश्ट संदेश दिला. विदेश सचिव विक्रम मिस्री हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प हांचे मदीं जाल्ल्या ह्या 35 मिनटाच्या संवादाविशीं सविस्तर माहिती दिली. भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा. 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था. उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है. प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा. 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया. उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया. भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या कॅनडा भेटेर कॅनडाचे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हांचे सयत द्विपक्षीय बसका गेली. दोनूय फुडाऱ्यां भितर जाल्ली ही पयलीच द्विपक्षीय बसका जावन आसा. हे आदी भारत आनी कॅनडा देशां भितर वेगवेगळ्या विशयांचेर वादविवाद जाल्ल्यान द्विपक्षीय संबंदांनी ताण निर्माण जाल्लो. ह्या बसकेच्या माध्यमांतल्यान दोनूय देशां भितर परत एकदा इश्टागतीचे संबंद स्थापीत करून रचनात्मक आनी समतोल भागीदारी निर्माण करपाचेर दोनूय फुडाऱ्यांचें एकमत जालें. ह्या चर्चे विशीं मनोगत उक्तायतना मार्क कार्नी हांणी प्रधानमंत्री पद सांबाळ्ळे उपरांत ही आमची पयलीच सकारात्मक भेट जावन आशिल्ली आनी फाटले सगळे मतभेद आनी वाद फाटीं दवरून एक नवी सुरवात करपाची आस्त प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली. हाईटेक एरियाज में बढ़ने की आशा है. इसके अलावा एग्रीमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ में, ताकि दोनों देशों के जो किसान हैं उनकी आय में वृद्धि हो और वो नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकें. तो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है जो 1999 में एक एग्रीमेंट हुआ था. उसके तहत ये 5 साल का आगे कल्चरल एक्सचेंज सांस्कृतिक होगा. घेऊया एक लहान सविस्तर.
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। वो एक्टर जो थिएटर की मिट्टी से मंच कर पहुंचे फिल्मों के आंगन में, ऐसी लड़की मिली ना कोई अब तक जिसे मैं जाऊं और बच जाऊं। वो अभिनेता जिनकी निजी जिंदगी नहीं रही किसी फिल्मी कहानी से कम। मोहब्बत की हर दिल में है राजधानी। अभिनेता और राजनेता राज बब्बर के गीत प्यार मिला सब कुछ मिला, प्यार है तो संसार है। और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। इस रविवार 22 जून सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या कॅनडा भेटेर कॅनडाचे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हांचे सयत द्विपक्षीय बसका केल्ली। दोनूय फुडाऱ्यां भितर जाल्ली ही पयलीच द्विपक्षीय बसका जावन आसा। ह्या आदी भितर वेगवेगळ्या विशयांचेर वादविवाद जाल्ल्यान द्विपक्षीय संबंधांनी ताण निर्माण जाल्लो। ह्या बसकेच्या माध्यमांतल्यान दोनूय देशां भितर परत एकदा इश्टागतीचे संबंध स्थापीत करून रचनात्मक आनी समतोल भागीदारी निर्माण करपाचेर दोनूय फुडाऱ्यांचें एकमत जालें। ह्या चर्चे येताना मार्क कार्नी हांणी प्रधानमंत्री पद सांबाळे उपरांत ही आमची पयलीच सकारात्मक भेट जावन आशिल्ली आनी फाटले सगळे मतभेद आनी वाद फाटीं दवरून एक नवी सुरवात करपाची आस्त प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली। मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। ह्या वर्सा 15 ऑगस्ट सावन 3000 रुपयांचो फास्टॅग आधारित वर्सुकी पास सुरू करता। ताका लागून देशभरातल्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर सुरळीत प्रवास करपाक मेळटलो। हो वर्सुकी पास अंमलबजावणेच्या तारखेसावन 1 वर्स वा चडांत चड 200 प्रवासां खातीर वैध आसतलो। रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सोशल मिडियाचेर ही म्हायती दिल्या। हो पास खास करून गाडयो, जीप, व्हॅन अशा बिगर व्यावसायिक खाजगी वाहनां खातीर तयार केला। महामार्गाचेर प्रवास आरामदायी जावपा दिकेन हें एक व्हड परिवर्तनकारी पावल आसा अशें मंत्री गडकरी हांणी ह्या वेळार सांगलें। दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफ़ी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। देशभर राबयिल्ल्या विकसित कृषी संकल्प ह्या राष्ट्रीय मोहिमेक लागून 1,43,000 गावांतल्या 13 कोटी 4 लाख शेतकारांक एकठांय जोडल्या अशें केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें। विकसीत कृषी क्षेत्र आनी समृद्ध शेतकार हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकसीत भारताच्या दृष्टिकोनाचो एक वांटो अशेंय तांणी सांगलें। विकसीत कृषी संकल्प अभियाना खाला 60,000 परस चड कार्यावळी आयोजीत केल्यात, तातूंत आदिवासी जिल्ह्यांचेर खासा करून लक्ष दिलां। तशेंच जमनी आनी प्रयोगशाळा हांचे मदलो फरक पयस करप हो ह्या मोहिमेचो हेत आसा अशें लेगीत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें। कृषि क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है।
अगर मोटे तौर पर हम खाद्यान्न का उत्पादन ही देखें तो 40% बढ़ा है। ये उनकी विजन का, नीतियों का, योजनाओं का, कार्यक्रमों का ही प्रभाव है। लेकिन फिर भी अनंत संभावनाएं काम करने की और हमारे सामने लक्ष्य है भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पोषण युक्त अनाज, फल और सब्जियां पर्याप्त मात्रा में जनता के लिए उपलब्ध कराना है। किसानों की आजीविका ढंग से चले, खेती फायदे का धंधा बने, इसकी कोशिश करनी है और इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उत्पादन देने वाली बनाए रखना है और इसके साथ साथ भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें आयज कामगार मंत्री अतानासियो मोन्सेरात, मुखेल सचिव, कामगार आयुक्त, ईपीएफओचे अधिकारी तशेंच फार्मा, जहाज येरादारी, पर्यटन, ऑटोमोबायल आनी सेवा क्षेत्रांतल्या प्रतिनिधी सयत गोंयच्या मनीसबळ आनी कुशळटायेच्या गरजांचें मंथन करपा हेतान महत्वाची बसका आपयली। हे बसके उपरांत सयत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशद आपोवन सविस्तर म्हायती दितना गोंयांत तरणाट्यांनी रोजगाराबद्दल मानसिकता बदलपाची गरज आसा अशें सुचयलें। तशेंच खाजगी कंपन्यांनी एप्रेंटीस म्हूण घेतिल्ल्यांक कायम नोकरी दिता जाल्यारच कंपन्यांनी दवरून घेवचें अशें स्पश्ट शिटकावणी मुखेलमंत्र्यांनी दिली। तशेंच दरेक कंपनी किमान वेतनाचो नेम पाळप सक्तीचें आसा अशें लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। सेफ्टी आणि सिक्युरिटी ऑफ द जॉब ना ही त्यांची खंत आसता, पण आमी त्यांच्याकडे उलोवन तांचे बरेचशे इश्यू रिजॉल्व करपाचे ठरयले। एप्रेंटिसशिपाक जॉइन केला तो भुरगो एप्रेंटिसशीप सोडून जर परमनंट एका घेतले जाल्यारच तेंच्यांनी कंपनी दवरप, ना जाल्यार तेंच्यांनी त्या कंपनी दवरप ना, तेका घरा परत धाडल्यार जाता। लेबर एक्सप्लॉयटेशन जे आहा पळय हे खंयच्याच कंपनीन करचें न्ही, आमी स्ट्रिक्टली सांगलां आनी हेन्सफोर्थ जो कोण लेबर एक्सप्लॉयटेशन करपाक सोदता ताजेर कंपनी गव्हर्नमेंट विल एक्ट ऑन इट। मिनिमम वेजीस ज्यो 100% ह्यो तेंच्यांनी दिवपाक जाय, जो कोण दिना जाल्यारय तेजेर गव्हर्नमेंट लेबर कमिशनर विल एक्ट। प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा येवजणे अंतर्गत राज्यातल्या साबार खाजगी कामगारांक लाव मेळोवन दितले। तशेंच कामगार कल्याण आनी बांदकाम कल्याण निधींत जमा जाल्ल्या 600 कोटींचो कामगारांक आदार दिवपा हेतान योग्य रितीन वापर करतले अशें सावंत हांणी दिलें। साहित्य अकादमीन 2025 वर्सा खातीरच्या पुरस्कारांची आयज घोशणा केली। तातूंत साहित्य अकादमीचो युवा पुरस्कार गोंयच्या ग्लेनिस डायस ह्या लेखिकेक फावो जाला। तिणें बरयल्ल्या गाव गाथा ह्या कोंकणी काणया झेल्याक हो भोवमान मेळ्ळो। तशेंच साहित्य अकादमीच्या बाल साहित्य पुरस्काराच्या श्रेणींत गोंयच्यो नामनेच्यो लेखिका नयना आडारकर हांकां हो भोवमान जाहीर जाला। तांचो बेलाबाईचो शंकर आनी हेर काणयो ह्यो भुरग्यां खातीरच्या काणया झेल्या खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाला। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी खुशाल कल्याण यात्रेच्या चवथ्या पावण्यार मडगांव, असोळण्या, बाणावले, वारका आनी फातोड्याक आयज भेट दिली। तांचे सयत तांची घरकान्न लेगीत आशिल्ली। ह्या यात्रे अंतर्गत राज्यपाल राज्यांत वेगवेगळ्या ठिकाणांक भेट दिता धर्मीक स्थळांचेर वचून नमन करतात। आयची तांची यात्रा क्रांती दिसा निमतान मडगांवच्या लोहया मैदानाचेर सुरू जाली। ह्या वेळार दक्षिण गोंयचे खासदार विरियातो फर्नांडीस, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, आमदार दिगंबर कामत हांचे सयत तांणी मडगांवच्या जैन मंदिराक भेट दिली। तशेंच असोळण्यात तांणी सर्गेस्त डॉ. जुलियो मिनेझीस हांच्या घराक भेट दिली। वारकाच्या इगर्जेक तशेंच मडगांवच्या विठ्ठल रखुमाई देवूळ, फातोडेचें दामोदराचें देवूळ आनी बिलाल मशिदीक लेगीत राज्यपालांनी भेट दिली। विद्यावृत्ती संस्थेच्या सभाघरांत मंगळारा म्हादय सेव गोवा ह्या विशयाचेर एक चर्चासत्र आयोजीत जालें। ह्या कार्यावळींत म्हादय न्हंयचे अभ्यासक निर्मल कुलकर्णी हांचे सयत कार्यावळीचे समन्वयक सुनील संस्थेचे अध्यक्ष उदय डांगी आनी हेर सेव म्हादय सेव गोवा ह्या विशयाचेर कॅप्टन नितीन धोण हांणी म्हायतीपटाच्या आदारांतल्यान म्हादय न्हंयचो प्रवाह, पर्यावरणीय महत्व तशेंच हेर संबंदीत विशयाचेर म्हायती दिली। म्हादयचो प्रश्न समजून घेवन ताचेर व्यापक जागृताय करून सरकाराचे हे संबंधान चेपण हाडपाची गरज आयल्या अशें मत ह्या वेळार तांणी उक्तायलें। Whether it's Goa, Maharashtra or Karnataka, this project will have a devastating effect. Therefore, this
particular Madhe diversion project should be looked upon without any boundaries, without any states, without any politics. It's a pure conservation of nature, and this conservation will ultimately conserve the humans. Let's not fight the nature and destroy the environment, for which many people have actually fought to make it protected wildlife sanctuaries, which is a water security for Goa, it's a water security for Karnataka, and it's a water security for Maharashtra. So we must be aware of the dangers this project poses to all this. So this is the initiative we are starting, start nook and corner of all the 3 states to make them realize, don't destroy the forest, don't destroy the rivers, don't destroy humans. At the end of this chain, we are the ones who are going to be affected. घेऊया एक लहानसा विसर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. कल सुबह तक ये हॉस्टल तुम्हें हमेशा के लिए खाली कर देना है. इस नोट का मिलना अपने आप में एक सबसे बड़ा सुराग है. आखिरी बार पूछ रहा हूं तुम्हें, जैसा कहता हूं वैसा करोगी या नहीं? कहा ना नहीं. सुराग द क्लू प्रतिदिन रात 11 बजे डीडी नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल. OTT पर है किसकी धूम. थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसा उपरांत आमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. इराण आणि इस्रायलमदी वाडपी संघर्षाक लागून कच्चे तेल, पेट्रोल आणि डिझेलाचे मोल वाडला. ह्यो फकत वावड्यो अशें केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगलें. पेट्रोल आणि डिझेल तशेंच आसा अशें लेगीत मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी मुखार सांगलें. तेल की कमी नहीं, कच्चे तेल की कमी नहीं होने वाली है और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो प्राइसेस हैं वो पिछले 3 साल से तो कहीं बढ़ी नहीं, उल्टा कम हुई है. और आने वाले समय में भी कोई भारत एक ऐसा देश है जहां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाता नहीं है. तीन ऐसे मौके आए, नवंबर 2021, मई 2022 और मार्च 2024 में हमने दाम कमी किया. तो अब वैसे ही रहे तो मुझे लगता है कि ठीक होगा. रेल्वेन प्रवास करपी प्रवाशां खातीर रेल्वे मंत्रालयान एक उमेदीचो बदल घडोवन हाडपाचें थारायलां. तत्काळ बुकींग पद्दतीन फेररचणूक करून प्रवाशांच्या कळी प्रमाण मंत्रालयान कांय म्हत्वाचे नेम 15 जुलय सावन लागू करपाचे निर्णय घेतला. अंतर्गत तात्काळ बुकींग रेल्वे मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतथळाचेर, एपाचेर तशेंच तिकेट कावंटराचेर करूंक मेळटले. पण हे खातीर बुकींग आधार बेस्ड OTP ऑथेंटिकेशन आशिल्ल्यांकूच करपाक मेळटले. पयले 3 मिनटां फकत सामान्य प्रवाशां खातीर हें बुकींग राखीव दवरतले. ते उपरांतच एजंटांक बुकींग करपाक मेळटा. रेल्वे मंत्रालयान तात्काळ बुकींग संबंदान घेतिल्ल्या साबार निर्णया विशीं मंत्रालयाचे म्हणयारे धर्मेंद्र तिवारी हांणी अदीक म्हायती दिली. तो रेलवे ने एक टिकट की व्यवस्था की थी, लेकिन अभी तक इस व्यवस्था में जो यात्री है उसका ऑथेंटिकेशन अभी तक नहीं लाया गया था. सामान्य टिकट अभी भी नहीं लाया जा रहा है, लेकिन जब आपको विशेष रूप से अचानक, जब काफ़ी मांग है, तब अचानक अगर टिकट बुक करना हो तो सिर्फ सही और जेन्युइन यात्री ही बुक कर सके. इसके लिए रेलवे ने एक बहुत ही बड़ा सुधार किया है. तापमान पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 31.5 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25.9 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. आयज राज्यांत वेगवेगळ्या ठिकाणांचेर मनयलो 19वो क्रांती दीस. 2037 मेरेन गोंयाक विकसीत
करपा हेतान साबार गोंयकारांनी उबारून धरचाल मुखेलमंत्र्यांचो संदेश. भारत पाकिस्तान मजगती जाल्ल्या संघर्षान शस्त्रबंदी करपा हेतान अमेरिकेन कसलीच मध्यस्थी करूना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फोनाचेर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांचे कडेन उलोवन दिलो स्पश्ट संदेश. 15 ऑगस्ट सावन देशभरात परत एकदा लागू जातलो फास्टॅग. वर्सुकी 3000 रुपया करचे पडटले फारीक. वर्साक 200 प्रवास हातूंत जातले आस्पावीत. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कामगार मनीसबळ कुशळटाय संबंदीत साबार भागीदार आसात. कामगारांक किमान वेतन दिवप सक्तीचें. प्रधानमंत्री विमा येवजणेत सगळ्यांक करतले आस्पावीत मुखेलमंत्री. अकादमीन 2025 वर्सा खातीरच्या साहित्यीक पुरस्काराची वळेरी केली जाहीर. युवा पुरस्कारा खातीर गोंयचे ग्लिनिस डायस जाल्यार बाल साहित्य पुरस्कारा खातीर लेखिका नयना आडारकर हांकां फावो जाला भोवमान. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. त्या खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी युट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 195, DD फ्रीडी चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान ह्यो खबरो सोंपतात. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.